नमस्कार. प्रुडंट मिडियातल्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज आमी आंतरराष्ट्रीय विधवा दीस मनयतात आनी विधवा दिसाचे औचित्य साधून आज हांगा एक आगळे वेगळे अशे चर्चासत्र घडोवन हाडपाचो आमी प्रयत्न करतात. आयच्या उदरगतप्रिय आनी आधुनीक अशा युगात समाजातल्या दरेक घटकाक मानान जगपाचो अधिकार आसा, मागीर तो दादलो आसूं वा बायल. सावित्रीबाई फुले हांणी शिक्षणीक मळार जशी क्रांती घडोवन हाडली आनी दरेक बायलेक शिक्षण मेळपाक जाय होसो अट्टाहास धरून बायलांक शिक्षण दिवपा खातीर ती वावुरली आनी तिच्या ह्या बंडांतल्यानूच खंय तरी एक बायलेकूय समान हक्क मेळपाचो जो प्रोसेस आसा तो खंय तरी तेन्नाच्यान सुरवात जालो. पूण एक गजाल मात तशीच उरली, ती म्हळ्यार विधवांची जावपी विटंबना. आज जर आमी पळोवंक गेली जाल्यार आमकां दरेक दिसा वर्तमानपत्रांनी जावं सोशल मिडियाचेर आमकां वाचपाक मेळटा की अमक्या अमक्या पंचायतीन विधवांची विटंबना बंद करपाचो थाराव पास केलो. खरें म्हळ्यार हाजी सुरवात जाली कोल्हापूरच्या हेरवाड हांगासरल्यान. थंयच्या पंचायतीन विधवांची विटंबना थांबोवची असो थाराव पास केलो आनी तांचे कडच्यान प्रेरणा घेवन खंय तरी पेडणे तालुक्यांतल्यान गोंयांतय बी ह्या थाराव पास करपाच्या ह्या प्रोसेसाक सुरवात जाली. आज नेमको तोच विशय घेवन आमी हांगा एक खाशेलें अशें चर्चासत्र आयोजीत करतात आनी आज आमचे मदीं हांगा 3 मानेस्त हांगा उपस्थित आसात. सुरवेक आमचे मदीं उपस्थित आसा सौ सुलक्षणा प्रमोद सावंत. नमस्कार. तांकां वेगळे अशें इंट्रोडक्शन दिवपाची आमकां गरज ना. सौ सुलक्षणा प्रमोद सावंत हांकां आज अख्खें गोंय वळखता. ती पेशान शिक्षिका आसा पूण खुबश्या वेगवेगळ्या सामाजीक आनी राजकीय पदांचेर तांणी वावर केला आनी दरेक दिसा वेगवेगळ्या स्तरा वयल्या बायलां कडेन समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकां कडेन तांचो संपर्क येत आसा. आमी येवकार दिवया. तशेंच फुडल्या सुवातेर आमच्या मदीं उपस्थित आसा नमन सावंत धावस्कर. नमन सावंत धावस्कर ह्यो वी फाउंडेशनाच्यो वांगडी आसात आनी वी फाउंडेशन जें आसा तें बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर तशेंच वेगवेगळ्या विशया खातीर वावुरता आनी नमन सावंत धावस्कर हे हाका लेखनय बी करता, बऱ्या पैकी एक लेखिका जावन आसा. आमच्या मदीं हांगा नमन सावंत धावस्कर उपस्थित आसा. तिसऱ्या सुवातेर आमचे बरोबर आसात सगळ्यांत पयलीं गोंयांत ज्यांनी हो थाराव पास करपाक फुडाकार घेतलो ते भारत बागकर. ते पेशान ते शिक्षक जावन आसात. तशेंच बायलां खातीर बायलांचे जे वेगवेगळे हक्क आसा अशा सेन्सिटीव अशा इशूंक घेवन ते वावर करतात. तशेंच ते वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांनी ते लेखन करतात. सो अशे 3 मानेस्त घेवन आमी आयच्या ह्या चर्चासत्राक हांगा सुरवात करतात. विशय तसो सेन्सिटीव जावन आसा, ताका लागून आयची ही चर्चा जी आसा ती आमी एका वेगळ्या पद्दतीन करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. सुरवातीक आमी म्हणटा डिस्क्रिमिनेशन. आता कांय जाण अशेय आसात समाजातले घटक जे म्हणटा आमचे कडेन डिस्क्रिमिनेशन जायना. आता कशा पद्दतीचे डिस्क्रिमिनेशन म्हणल्यार खंयच्या गोष्टीक आमी म्हणटात होच विशय घेवन आमी चर्चेक सुरवात करूया. सगळ्यात पयलीं हांव नमन सावंत हांचे कडेन वता. नमन, म्हाका सांग तुज्या दृश्टीन डिस्क्रिमिनेशन म्हणल्यार कितें? उपकारी आसा राधिका. आमी म्हणटात की डिस्क्रिमिनेशन जायना किंवा जाता समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांचेर, म्हणजे दादलो आसूं बायल आसूं अशें म्हणटात. बायलां सुद्दां म्हणटात की डिस्क्रिमिनेशन जायना, आमचे मदीं असलें कांय ना अशें म्हणून. पूण आयज विधवा दिसाच्या निमतान सांगपाक अशें हें दिसता की फाटलीं कितलींशींच वर्सां बायलां ही पुरुश प्रधान संस्कृतीच्या हितूर वाडलेलीं आसात. हाच्या पयलीं सती वयताल्यो, घोव मेल्या उपरांत बायलां सती वयताले आनी ताका देवी म्हणून लोक पुजताले. जे लोक सती वचोंक ना तेंचे केंस कापताले, कापी नाशिल्ले, तासताले म्हणजे केश वपन करताले आनी तांकां अशे बोडकी कशी करून वयल्यान पदर घेवन एका काळखा कुडीन दवरताले.
आज तितले मेरेन तरी ना, पूण तेचे खंय तरी एक रेमनंट्स आयज सुद्दां मरणाच्या दाराकडे पळयल्यार चालू आसात. जेन्ना घोव मारता तेन्ना बायलेक निमणे कडे म्हणून खूब जाणां सगळीं कपाळ भर कुकूम लायतात. नाल्लाच्या आख्खो नाल्ल सोण्णांच्या नाल्लान तिची ओटी भरतात जावं बेश्ट्या नाल्लान तिची ओटी भरतात. फुडें कितलींशींच वर्सां फुडलीं खंयच्याच वर्स तिच्या कपलाक लावपाक मेळचें ना म्हणून वांगडाच सगळो कुकूम तिचे तकलेक लायतात ओततात. आणि मागीर फुलां हाडटात. सगळें करून तिका म्हणजे खूब विद्रूप करून दवरतात. आणि घोव सगळ्यांक मागीर मडे जेन्ना भायर व्हरतात हुमऱ्याचेर तेन्ना सगळ्या लोकांक भायर चला म्हणटात सयऱ्यांक. आणि ते बायलेक आतां तिका हाडा म्हणटात फुड्यान. आणि मडे जेन्ना दवरतात सकयल न्हिसणीचेर तेन्ना बायलेन भायर येवपाचें आसता, हाडपाचें आसता तिका. आनी तो सगळो जो इतल्या सयऱ्यांनी तिचेर कुकूम लायिल्लो आसता तो पुसून उडयतात. ते सगळीं फुलां काडटात त्या मड्याचेर घालतात. तिचे मणी तोडटात काडिनात. पिड्डूक फोडून ती हाचेर घालची पडटा. मागीर केंस तोडून घालतात, वेडे काडून व्हरतात, कांकणां फोडून घालतात. आणि हें करपी कांय गांवांनी दुसरी विधवा बायलां असतात, नाजाल्यार कांय गांवांनी दादले हें उरबडपाचें काम करतात. आणि हो प्रसंग इतलो दारूण आणि करूण आसता की ती बायल रडटातूच, पूण ते पळोवपी जे दादले आनी बायल असतात ती सुद्दां रडटात. तांकां तें नाका आसता. पुणून तो एक रिती म्हणून ते करतात. हे एकूच हे फक्त मरणाच्या दाराकडे जालें हें विद्रुपीकरण. पूण ती तेन्ना मरताच, पूण फुडें कंटिन्यू ती आपल्या आयुश्यान दीस पट्टे हो अपमानाची जीण सहन करीत आसता. तिका सगळे कडेन पयस दवरली वयता. ती धार्मीक कारणां आसूं, समाजीक कितें सण आसूं, जावं कितें हळदी कुकूम आसूं, जावं आनी कितें आसूं, विधवा बायलेचें म्हणजे सांबाळून घेवप तिका समाजान जायना. खंय तरी तिका ते दाखयतात की तू विधवा आसा, हे खंय तरी तिका दाखोवन दिवपाचो प्रकार चलता की तिका फील जाता एवरी टायम की आपूण विधवा म्हणून. बरोबर? हय. हां, तेच. सो तुमच्या दृश्टीन सुलक्षणाबाई, तुमच्या दृश्टीन डिस्क्रिमिनेशन म्हणल्यार कितें म्हणून तुमी पळयतात? जशें आतां नमनान सांगलें, नमनान हो सगळो प्रोसेस आमकां सांगलो की कशा पद्दतीचे हाल तिका सोंसचे पडटा आनी मागीर मुखार तिका समाजान खंय तरी एक विधवा म्हणून पावलाक तिका दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न जाता की तूं विधवा, तूं कुशीक बस, तूं हें करूं नाका, तूं तें करूं नाका. तुज्या दृश्टीन हेंच डिस्क्रिमिनेशन काय हाज्या पलीकडे आनी कितें आसा? पयल्यान पयलीं आमी जेन्ना आयज वैश्वीक विधवा दिवस हो ऑब्जर्व करता, ह्या दिसा मुळावें आमकां कारण कळपाक जाय की हो विधवा दिवस 2011च्यान सुरू जालो. आनी युनायटेड नेशनान जो आसा पळय न्ही, खूब बरें दिसता सांगपाक म्हाका की राजेंद्र पॉल लुंबा म्हणून आसात, जे मुळावे भारतांतले, पण 1961 ते ब्रिटीश नागरीक जाले. आणि ताच्या उपरांत तिजे आई ताची आई 23 जून जे आसा त्या दीस ती विधवा जाली. आणि तेन्ना लुंबा फाउंडेशन म्हणून तांणी फॉर्म केलें. आणि ताच्या उपरांत 2011 लुंबा फाउंडेशन जें म्हणणें आयकलें गेलें. आणि ताच्या उपरांत 2011 सालच्यान आमी हो दीस ऑब्जर्व करता. आतां जेन्ना डिस्क्रिमिनेशन जेन्नाचो विचार जाता तो आमी फक्त आमचो गोंय किंवा भारत न्ही, हे वैश्वीक रूप आमकां दिसता. आमी फक्त भारतानच न्ही, पण भारतान आमी प्रामुख्यान उलोवपाक कित्याक जाय की भारत आनी चायना ह्या दोनूय देशांनी सगळ्यात जास्त आमकां विधवा मेळटात. म्हणजे विधवा जातात हे अशाय खातीर आसूं शकता की सगळ्यात जास्त पॉप्युलेशन हे भारताचें आनी चायनाचें आसा. जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार लागीं 55 मिलियन जे आसात पळय न्ही, ह्यो विधवा बायलो आमच्या देशान आसा. आणि वैश्वीक जर लेवलाचेर पळयलें जाल्यार 228 मिलियन आसा. मागीर हांचे प्रश्न वेगवेगळे आसतले. आतां जेन्ना आमी कुप्रथा म्हणटा, ही कुप्रथा फक्त भारत देशान ना, पण ही कुप्रथा अनेक बाकीच्या देशान आसा. तुमकां एक सांगता हांव, केनिया सारक्या देशान जर आसा, जर आतां ते खूब कमी जाल्ले आसा, पण केनिया सारक्या देशान इवन म्हणजे जेन्ना डेड बॉडी आसता हजबंडाची, ताका जें न्हाणवपाचें उदक वापरता पळय न्ही, ते 3 दीस तांकां हारोहार पिवपा लायता. केश वपन जे जाताले हें सुद्दां केनियान आमी ऑब्जर्व करता. थोडे अशें जाता की क्लेन्झिंग ऑफ दॅट वुमन शूड हॅपन असो एक प्रकार आसतालो.
आणि फिजी ह्या देशांनी किंवा केनिया सुद्धा आणि युजली आफ्रिकन कंट्रीजांनी आमकां हें पळयता आणि आफ्टर द डेथ ऑफ द हजबंड शी इज मेड टू म्हणजे तिका शी हॅज टू बी फिजिकल विथ अनदर मॅन आणि ताच्या उपरांत तिचें क्लेन्झिंग जाता. इतल्या पर्यंत वायट प्रथा आमी जगभर पळयता. अजूनही त्यो चालू आसा? अजूनही हे खूपशे प्रमाण कमी जाला, पण आमकां अशें दिसता की थोड्याशा देशांनी खास करून अशे ऑर्गनायझेशन्स आसात जी खास करून ह्या विधवा महिलां खातीर काम करता आणि आमच्या देशान सुद्धा खूप अशी ऑर्गनायझेशन आसा ही विधवा महिलां खातीर काम करता. सो म्हाका दिसता युनायटेड नेशनाचो तेंको आसात, पण त्याच बरोबर इतर कितल्याशाच देशांनी आणि राज्यांनी अशा तरेची ऑर्गनायझेशन आसा जी हांव जेन्ना म्हणटा ह्यो प्रथा ज्यो आसात ह्यो प्रथा फक्त तितल्यो तात्पुरत्यो उरता, पण तेजो जो इम्पॅक्ट जो आसा पळय न्ही हो लायफ लाँग त्या महिलेचेर उरता. आणि हाच्याच खातीर हांव तुमकां सांगपाक सोदता की येस वी स्टील फायंड अ डिस्क्रिमिनेशन आणि डिस्क्रिमिनेशन फक्त त्या तितल्या फेजीन न्ही पण ताच्या उपरांत सुद्धा लायफ लाँग तेजे कडेन उरता. आता हांव मुखार वता भारत बागकर हांचे कडेन, पूण म्हाका एक गजाल हांगा मुद्दम सांगचीशी दिसता की नेमके बायलांच्या हक्का खातीर बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर झगडपी आमी चडश्यो जो फेसीस पळयल्या त्यो गोंया भितर जावं गोंया देशांत जावं चडश्यो बायलोच असतात. पूण हांगा गोंयांत एक अशी व्यक्ती आसा, एक अशे पुरुष आसा ज्यांनी स्वता जावन जशे कोल्हापुराक रोखडेच डिसिजन थाराव पास केलो की विधवा विटंबना थांबोवची, तशी गोंयांत तो थाराव पास करपाक एका दादल्यान फुडाकार घेतलो. हे खरें म्हणल्यार एक तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा. आनी ज्या दादल्यान गोंयांत पेडणे तालुक्यांत धारगळ कोरगांव हांगा फुडाकार घेवन हो थाराव पंचायतींनी पास करपाक लायलो ते भारत बागकर आज हांगा आमचे मदीं ते स्टुडियोत उपस्थित आसा आनी तांची मतां जाणून घेवप खूब महत्वपूर्ण ठरतलें. कारण एका दादल्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान हे डिस्क्रिमिनेशन बायलेचेर नॉर्मली कशें आसा की दादलेय बी तितलेच वांटेकार आसतात. तो विधवांचो जो प्रकार जो आतां नमन बायन सांगलो कशा पद्दतीन मड्याचेर विटंबना जाता त्या विधवा बायलेची, तातूंत खंय तरी दादलेय बी सहभागी आसतात. सो एका दादल्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जाणून घेवया की डिस्क्रिमिनेशन म्हणल्यार कितें. भारत बागकर. हो विषय जो आसा तो एक्चुअली खूब नाजूक आसा, संवेदनशील आसा आणि तशें पळोवंक गेल्यार आत्तां जे डिस्क्रिमिनेशन आमी म्हणटा, भेदभाव जो आमी म्हणटा, म्हाका जाल्यार दिसता तो दोन कॅटेगरीन आमी पळोवपाक जाता. एक म्हटल्यार दादलो मनीस आनी बायल मनीस हेंचे भितर जो भेदभाव आसा, डिस्क्रिमिनेशन आसा तो म्हटल्यार कित्याक जर एक दादलो मनीस मरता जाल्यार तेजी बायल जी विधवा जाता तेचें फुडलें आयुश्य आसता तें अंधकारमय जाता. तिका खंयचोच हक्क उरना. तिका पयलीं जे भशेन ती सवाशीण म्हणून जी वावरताली समाजान तशें वावरपाक तिका मेळना. नमनान सांगला ते प्रमाणे जे दिसा तो घोव मरता त्या दिसा जे सगळे तेंचे प्रक्रिया आसता तेन्ना तिचे अक्षरशः हाल जातात. ती मनान खसतात, आपलो घोव मेला म्हणून तिका एक टेन्शन. आणि सेकंडली समाज हे ज्यो सगळ्यो गजाली करता, तिचे कुंकू पुसता, मंगळसूत्र काडटा बी, ते सगळे पळयत जाल्यार ती अक्षरशः म्हणजे खूप कोलमडून पडटा आणि सामकी ती काबार जाल्ल्या भशेन आसता. एकदा तो दीस जालो काय मागीर फुडले तेच्या बाबडे नशिबानूच ते बरयलेले आसा काय अशें दिसता. सो दादलो मनीस आहा तेका तशें ना. जर तेजी बायल मेली फॉर एक्झाम्पल, एक फावटी तशें जाता, जो विधूर आसता तिची बायल मरता, पूण तेका मागीर जे बाकी सर्वसामान्य पुरुशांक जे हक्क आसता समाजान ते सगळे तेका मेळटा. फॉर एक्झाम्पल तो ताट मानेन जगोंक शकता आणि अशें फरक पडना. आणि अशें आमी अनुभव पळयल्या, अशें आमी एक्चुअली प्रॅक्टिकली लोकांक पळयल्या. सपोज तेची बायल मेली आणि तो जर यंग आसा जाल्यार विदीन 1 इयर नाल्यार 2 वर्सांनी मागीर तो परत लग्न जाता आणि तेका आमचो समाज बी मान्यता दिता. परत समज तो जाणटेलो आसा नाल्यार तेच्या भुरग्या एक चेडूं आसा, चेडो आसा, तेचें लग्न करपाक जाय फॉर एक्झाम्पल, जाल्यार ते यजमानपद आमी म्हणटा पळय ते सुद्दां तो करूंक शकता. तेका सुद्दां एक पळवाट दिल्ली आसा, ती सुपारी कितें ती कोमरेक बांदतात आणि त्या प्रमाणे. सो हो जो भेदभाव आसा तो कमी करपाक जाय. सेकंडली दुसऱ्या तरेचो भेदभाव जो म्हाका दिसता तो स्त्री आणि स्त्री, महिला आणि महिला यांचे भितर. फॉर एक्झाम्पल मागीर जे कितें सांस्कृतीक, साहित्यीक आणि इतर जे काही देव धर्माचे कार्यक्रम आसतात तेन्ना पासून ज्यो बायलो तेंचे जे घोव असतात आणि ज्यो बायलो त्यो विधवा असतात तेंच्या भितर ते डिस्क्रिमिनेशन करतात. म्हाका दिसता हो जो डिस्क्रिमिनेशन, हो जो भेदभाव आसा तो कमी जावपाक जाय. आणि जेन्ना असल्यो गजाली जाता सगळ्यात मुख्य म्हाका दिसता तो म्हटल्यार बायलां जावं, दादले जावं, दादले बायलां जावं आणि एकूणच सगळ्या स्तरांचेर हेचेर भासाभास जावपाक जाय, संवाद जावपाक जाय. कितें जालें, हो जो विशय येयलो
ओके सगळ्या पंचायतींनी थोड्या पंचायतींनी हो आतां ठराव पास केल्लो आसा पूण तेचेर जाता तितली भासाभास जायना तेचेर जाता तितलें उलोवप जायना म्हाका दिसता प्रत्येक प्लॅटफॉर्माचेर हेचेर उलोवप जावपाक जाय आनी बाकीचे विशय जशे आमी चगळटात त्या प्रमाणे होय बी विशय विचारांनी एकामेकाच्या विचारांनी तो स्प्रेड जावपाक जाय आनी हांव एक शिक्षक आसा आनी जेन्ना हांव आतां इकॉनॉमिक्स म्हणून विशय शिकयता आनी अकाउंटन्सी हो विशय शिकयता आतां ह्या विशय शिकयतना म्हाका व्हडलोसो स्कोप ना असल्यो गजाली सांगपाक पण तरी सुद्दां केन्ना तरी डिस्क्रिमिनेशनाचो जर येयलो जाल्यार असले जे लायव्ह जी एग्जाम्पल आसा ती भुरग्यांकूय सांगूंक जाय भुरग्यां पर्यंत हो विशय पावोंक जाय आनी भुरगे उलोवपाक जाय जेन्ना दादलो मनीस घरा कडेन आसता आनी बायल मनीस तेंचे भितरय उलोवप जावंक जाय आनी जर एका गांवांत प्रोग्रेसीव विचाराच्या गांवांत जर जालें की विधवाची थंयसर तेंच्यांनी कांयच अवहेलना करूंक ना विधवांचो हक्क आहा तेंचो तसोच दवरलो तेंचे कुंकू पुसूंक ना तेंची कांकणां करूंक ना जाल्यार तो एक्चुअली गांवांत चर्चेचो विशय जावपाक जाय अमकें अमकें थंय आयज मरण जालें आनी तेच्या बायलेक मात लोकांनी कांयच त्रास करूंक ना तिचे मंगळसूत्र तशेंच दवरलें तेजो कुंकू तसोच दवरलो कांकणां वेडे जे कितें प्रोसेस आहा तो तसोच दवरलो असो हो उलोवप सगळे असो जो संदेश आहा तो सगळ्या गांवांत पावोंक जाय आनी ती चर्चा जावपाक जाय आनी खुलेआम जावपाक जाय अशें लिपोवन बी अशें म्हणना सो तेका लागून म्हणटा प्रत्येक जाणान आपापलो रोल जर प्ले करीत एक शिक्षक म्हणून आहा तेणी ह्यो विशय आहा तो भुरग्यां पर्यंत पावोवपाचो आनी बायलां जी आहा तेंचे ग्रूप आसता कितलेशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता महिला मंडळ आसता सो तांकां उलोवपाच्यो संदी आसता त्या टायमार तेंच्यांनी उलोवंक जाय दोगां भितर बारीक बारीक गजाली केल्यो अशें ना सगळ्या पर्यंत विशय पावोंक जाय असो म्हाका दिसता जेणे करून हो जो प्रोसेस आहा विधवांक तेंचो सन्मान दिवपाचो तो फास्ट जातालो हांव म्हणना तो जायना पण प्रोसेस आहा तो स्लो जालो जेन्ना हेरवडान तो हे जालो ठराव पास केलो तेचे उपरांत एक प्रेरणा घेवन सगळ्या गांवांनी तो विशय पावलो आमच्या गोंयांत आतां इतल्या पंचायतींनी ठराव घेतलो पण आनीक दुसऱ्यो स्टेटी आहा थंयसरूय तो ठराव पावलो आसतलो थंयसरूय बी थंयसर हें घेतलां आसतलें आनी तेका लागून चड आनी चड जर हो विचार ग्रामपंचायत पातळीचेर गांवांनी पावलो खेडे गांवांनी हांव खेडेगांव खूब जाण म्हाका म्हणटात अरे विधवाचेर अन्याय खंय जाता पूण हांव ज्या झारगळ गांवांत रावता थंयसर भितर दाडाची वाडी म्हणून गांव आसा त्या गांवांत अजूनय असले प्रकार जाता आनी अक्षरशः ते पळोवन नजो अशें म्हाका तरी दिसता इतलें भयानक वातावरण आसता आनी जेन्ना यंग एजीचेर जर मनीस मरता आनी यंग जर बायल आसा ती जाल्यार तिचे हाल पळोवपाक नाका आनी तेका लागून म्हाका दिसलें की बाबा ही जी वायट प्रथा आहा ती बंद जावची आनी सगळ्या पंचायतींनी बायल मनशांनीच फुडाकार घेवन हो ठराव पास केलो पूण धारगळी म्हाका दिसलें की आमच्यो महिला कमी उपस्थित असतात तरी पण हांवें एक हें घेतलें डेअरिंग केलें आनी तो ठराव पास केलो आनी थंयसरलोच एकलो पंच सदस्य वल्लभ वराडकर जो माजी सरपंच आनी आतां पंच सदस्य तेणी ताका अनुमोदन दिलें आनी बाकीच्यो ज्यो 1/3 तुमी जाणात पंच मंडळी आसतात त्या सगळ्या महिलांनी आमकां सहकार्य केलें ताका लागून खूब बरें दिसलें पण आता जसं तुम्ही विषय सांगलो की प्रत्येक पंचायतींनी फुडाकार घेवन हो थाराव पास करपाक जाय पूण अशें जावपाक शकना की खंय तरी एक कायदो येवपाक जाय की अख्ख्या भारतभर विधवा प्रथा जी आसा ती बंद जावन खंय तरी एका विधवेकूय बी सर्वसामान्य जीवन जगपा सारको हक्क मेळप गरजेचो आसा कितें दिसता तुमकां म्हाका दिसता सामाजीक बदल असतात न्हू हे खूप सवकास जातात आपल्या हेणी पळयल्यार आमकां आतां विधवेचो पुनर्विवाह बीन जातात पूण तें करपाक लागून आमकां कितल्यो पिळग्यो वयच्यो पडल्यो म्हणजे जनरेशन्स गेली आनी आतां ते बदल जाल्या पूण हे बदल न्हू फास्ट करूं येता एक्सेलरेट करूं येता सामाजीक बदल जर तेका राजकारणाची आनी कायद्याचो तेको आसत न्हू जाल्यार हे सामाजीक बदल म्हणजे बऱ्या खातीरची क्रांती ही बऱ्या बदला खातीरची क्रांतीची जर एक्सेलरेट करपाक जाय जाल्यार तेका कायदो येवप चड गरजेचें आसा कित्याक आतां आमी सादे ट्रॅफिक रुल्स म्हणटा ते कोण तोडिना कित्याक तेका पेनल्टी आसा म्हणून तोडिना ते कोण आपूण जावन ते पाळटले अशें ना खरें तर ते आपूण जावन पाळपाक जाय पूण तशें पाळयलें सगळ्यांनी जाल्यार कायदो करपाची गरजूच नासली पूण खंय तरी एक कायद्याचो तेको आसलो जाल्यार आयज आमकां कसो संविधानाचो तेको आसा कायद्याचो तेको आसा तसो कायद्याचो तेको आसलो आनी म्हाका हें आसा अपेक्षा आसा आनी पूर्ण विश्वास आसा की गोवा सरकार हो कायदो हाडटले कित्याक आयज पर्यंत 13 पंचायतींनी हे ठराव घेतलेले आसात आयच्या मोमेंटाक आनी फुडें फुडें हो आतां विशय सगळे कडेन पावलेलो आसा आनी बऱ्या खातीरचो बदल हो आमचें गोंय सरकार सद्या हर घर जल आसूं हेल्थान आसूं सगळ्या भितर नंबर 1 आसा GDP आसूं आनी केंद्र सरकाराचो हेच आसा बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणून आनी इतल्या हितूर ही एक संद कशी आसा हांगासर सुलक्षणा टिचर आसा ही संदी घेवन म्हाका सांगचें दिसता की ही संद घेवन आमी गोंयांक पयलें राज्य करपाचें असो कायदो करपाक
खातीर आनी पुराय भारतान गोंयाची एक देख घालून दिवपाची की गोवा हे पयलें राज्य जावपाक जाय असो विधवांची विटंबना थांबोवपी कायदो हाडपी राज्य म्हणून. आणि सुलक्षणा मॅडम म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की सुलक्षणा मॅडमीनूच पयलें स्टेटमेंट दिल्लेलें की हो थाराव सामको योग्य आसा आणि अशी विटंबना बायलांची जावपाक जायना म्हणून. आणि पूर्ण विश्वास आसा की सुलक्षणा टिचर आसा ती हो विचार त्या म्हणजे राजकारणांच्या हाच्या मेरेन पावयतली. आणि गोवा सरकार जावं आसूं सीएम आसूं सगळे जाण इतले संवेदनशील आसात की हो विशय आणि हाची गंभीरताय बीन तांकां पूर्ण खबर आसा. सो ह्या विषयाची गंभीरताय लक्षात घेऊन सुलक्षणा मॅडम तुम्ही सांगा की गोय सरकार कितपत मदत करूंक शकता की अशा तरेचो कायदो गोंयांत लागू जावचो. म्हणजे पार्ट बाय पार्ट पंचायतींनी हो थाराव पास करचे परस गोंय सरकारूच कित्याक तातूंत फुडाकार घेना? हे उत्तर योग्य तरेन राजकीय व्यक्तीच दिवं शकतले, पण तरी सुद्धा एक सर्वसामान्य नागरीक ह्या नात्यान हांव एकच सांगपाक सोदतां तुमकां. आयज मेरेन जितले सोशल रिफॉर्म्स जाले पळय न्ही ते सोशल रिफॉर्माक कारणीभूत ते एक व्यक्ती आशिल्ले आणि इट हॅज कम फ्रॉम द सोसायटी अँड देन इट हॅज कम ते फुडें वचून तो कायदो जाल्लो आसा. जावं तो आमी सती विरोधान जो हे आशिल्लो तो राजा राम मोहन रॉय हांणी फुडाकार घेतलो. आणि केन्ना फुडाकार घेतलो? जेन्ना स्वताच्या भावजयेच्या बाबतीन हे घडले. तांची स्वताची भावजय जी आशिल्ली ही सती गेली आणि ताच्या उपरांत तांणी झगडे मारले आणि 1829 म्हणटा तशें सती. आणि तेन्ना ब्रिटीश एक्ट आसलेले तेन्ना तेन्ना हे केले ते. आणि ताच्या उपरांत जर आमी पळोवपाक गेल्यार 1987 खंयसर तरी आमी पळयता की सती एक्ट जो आसा पळय न्ही तो इंडियन हाच्या प्रमाणे सुद्दां कन्फर्म केलो. मागीर आमी जायते हांव हांगासर विशय करतना आमी फक्त विधवा विटंबनेचेर विशय केलाय, पण म्हाका दिसता हाच्या उपरांत जेन्ना आमी म्हणटा की तिका सक्षम जर करपाक जाय जाल्यार तिचे रिमॅरेज रिमॅरेजाचो विशय जो आसा हो 1856 हो आमच्याच देशान जाल्लो आसा आणि हिंदू रिमॅरेज एक्ट ते. आणि ताच्या उपरांत खास करून विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी कित्याक ती आमची पॅट्रियार्कल सोसायटी असल्या कारणान. आणि दुसरें हांव म्हणटा की जास्त फावटी हे दादलेच भायर सरून काम करताले ताच्या खातीर आफ्टर द डेथ ऑफ द हजबंड ती इनहेरिट करतली काय ना प्रॉपर्टी हाच्या बद्दल सगळे प्रश्नचिन्ह आशिल्ले. पण आमी पळयले की प्रॉपर्टी एक्ट जो आसलेलो पळय न्ही तो सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट ठरलो. आणि ताच्या उपरांत बऱ्या तरेचो बदल आमी पयलीं 1956 हो एक्ट आयलो आणि मागीर ताच्या उपरांत 2005 हे तर थोडोसो बदल आयलो. पण व्हेरी सॅड टू से की हे जे प्रॉपर्टी एक्ट जे आसा हे हिंदू, सीख आणि बुद्ध आसात पळय न्ही हांकां एप्लिकेबल आसा आमच्या देशान. पण मुस्लीम आणि क्रिश्चनिटी खातीर तांचे पर्सनल लॉज आसात. पर्सनल मुस्लीम लॉज किंवा पर्सनल क्रिश्चन लॉज जे आसा पळय न्ही ते आसा. म्हाका खूब बरें दिसलें हांगासर सांगपाक की गोवा इज द ओनली स्टेट विथ अ युनिफॉर्म सिवील कोड. आणि युनिफॉर्म सिवील कोडाचो विशय जो आसा पळय न्ही ते गेले कितलेशेच म्हयने चालू आसा आणि हाचेर अंधाधुंदी म्हणजे वेगवेगळ्यांचे वेगवेगळे मत सुद्दां सुरू आसा हाचेर. पण म्हाका दिसता हायकोर्टाचे 11 म्हयनेच पयले दिल्ली हायकोर्टान एक अशें डिसिजन हाडलें की युनिफॉर्म सिवील कोड जर आमच्या पूर्ण देशान जर लागू केलो जाल्यार ते प्रॉपर्टी बाबतीन तरी म्हणजे सगळ्यांत म्हणजे प्रत्येक फावटी जो एक सेक्ट किंवा म्हणजे एक कम्युनिटी खातीर लॉ वेगळो जाता, एक रिलिजना खातीर लॉ वेगळो जाता असो जावचो ना. आणि खास करून जे नमनबाईन सांगलें की हो असो एक्ट गोंया सारक्या राज्यान जावपाक जाय. म्हाका दिसता विदाउट हॅविंग एन एक्ट जेन्ना एक आमची बारीक पंचायत मुखार सरता आणि तांच्यांनी अशा तरेचे म्हणजे हो समाजांच्यान जाणारो बदल आसा आणि ताच्या खातीर सरकार सदांच फुडाकार घेतले. तुमच्या मता प्रमाणे सगळ्या पंचायतींनी थाराव घेवप योग्य आशा आसा. ह्याच्या आणि एक कारण टीचर सांगता आज 77,000 विधवा बायलां विधवा पेन्शन योजनेचो लाभ घेतात गोंयान. म्हाका दिसता हे खूप कमी राज्यांनी अशें आसतले की विधवा बायलांचे सरकाराक पडलेले आसा अशें म्हणून म्हाका दिसता की गोंय सरकार हे घेवपाक शकता. जनमत कळटा न्ही इतले लोकांचे विधवांच्या वाटेन किंवा बायलां वाटेन खंय तरी गोंय सरकार सेन्सिटिव्ह आसा. ओके, तुमचें मत कितें आसा भारत बाब? म्हाका दिसता सामाजीक बांदिलकी आणि कायद्याची बांदिलकी हे दोन विशय आसा. आमी कायदो केलो म्हणून समाजान अशे बदल जातले अशेंच ना. समाजूय बी जागृत जावचो पडटलो आणि समाजातले जे विविध घटक आसा खास करून
न्यूज पेपराचे जे एडिटर असतात, संपादक असता, फाटल्या दिसांनी हो विशय जेन्ना गाजलो तेन्ना हांवें पळयलें की 2-3 न्यूज पेपरांनी तेचेर अग्रलेख बरयले. सो अग्रलेख जेन्ना लोक वाचता म्हणजे लोक एक्चुली तो अग्रलेखाकूच रावतात आनी जेन्ना असल्या विशयाचेर जेन्ना अग्रलेख येता बरो तेन्ना लोक हेचेर विचार विनिमय करता. तशेंच गांवांत जे मेन लोक असता, सरपंच असता, पंच मंडळी असता, नाजाल्यार जे विद्वान लोक आसा, विचारवंत असता, तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर जाता तितलो चड भासाभास करपाची आसा. आनी आतां हेचे कायद्यान तेजो बदल करपाक जाय. कित्याक सांग, हेचे पयलीं सुद्दां आमकां जो अनुभव आसा, फॉर एग्जाम्पल कमी जातीचे लोक आसात तांकां उच्च जातीचे लोक आसलेले ते खंयच्याय नांवान तेंची हिणवणी करताले, तांकां कितें कितें म्हणटाले. पूण आतां तांकां भंय दिसता तांकां कितें तरी म्हणपाक, कित्याक ताका कायद्याचें बंधन आसता. अश्यो पेपरान जेन्ना न्यूज येता की अमक्या अमक्या मनशाक तेणी जातीच्या हेचेर शिवी दिली, मागीर ताका तो अरेस्ट जालो. सो लोकांक कळ्ळें बाबा ही वायट गजाल आसा आनी म्हाज्या तोंडानसून ही वायट उतरां येवपाक जायना. तशेंच आतां जे विधवा बद्दल जे आसा तो कायदो जर जालो जाल्यार गांवांत जर कोण फुडें येयलो, कित्याक आयज आमी पळयलां की गांवांनी खास करून खेड्या गांवांनी ही जी मरणां आसता पळय, समज कोण मेलो जाल्यार तो आख्खो जो प्रोसेस आसा पळय ते कंप्लीट करपाक थंयसर लिडर कशे आसतात, एक गांवचे. बाकीचे लोक आसतात ते ती लिडरशीप घेयनात. सो थंयसर सगळे म्हणजे ती निसण करपाची आसता, मागीर ते कपडो आसता, मागीर ते मडके आसता आनी मागीर कितें कितें प्रोसिजर शास्त्र आसता पळय ते सांगपी लिडर 1-2-3 लोकूच आसतात. सो ते थंय डॉमिनेट करतात. सो तांकां एक पटोवन दिवपाची गरज आसा की बाबा आतां हळू हळू समाज बदलता. आदीं तुमकां खबर आसा की मसुंडेन बायलांक प्रवेश नासलो. बरोबर. अग्नी दिवप आसता तो त्या फॅमिलींतलो कोण तरी दादलो मनीस जाय आसलो. पूण आतां हळू हळू बदल जाता, समाजान बदल जाता आनी समाजान तो बदल एक्सेप्ट बी केल्लो आसा. खंय तरी धूव आपल्या बापायक अग्नी दिवपाक फुडें सरता. अशें कितली तरी प्रकरणां आसा. सो तेची आमी एक्चुअली तोखणाय करपाक जाय, ताका आमी वेलकम करपाक जाय. अश्यो ज्यो गजाली आसा त्यो. सो म्हाका दिसता हेचेर समाजान चर्चा जावपाक जाय आनी हे जे निर्णय कितें आसा ते फास्ट जावपाक जाय. नमन बायन सांगला ते प्रमाणे आदीं कितें जातालें, इट वॉज अ प्रोसेस, इवोल्युशन, खूब वर्सां. पूण आतां ना, आतां फास्ट प्रोसेस. टेक्नॉलॉजी फास्ट बदलता, एज्युकेशनाचें धोरण फास्ट बदलता, सांस्कृतीक, सामाजीक, आर्थीक सगळ्यो गजाली जर फास्ट बदलता जाल्यार ह्योच गजालींनी आमी स्लो कित्याक रावया. सो ती सुद्दां आमी स्पीड अप करपाक जाय. जाता तितलो हो विचार आहा तो सगळ्यां मेरेन पावपाक जाय आनी वैज्ञानीक दृश्टिकोनूय दवरपाक जाय. मॅडम आमची सुलक्षणा सावंत MSc अशें आयकलां हांवें. MSc म्हणजे त्या कॅटेगरीन सायन्स शिकला. पूण हांवें अश्यो टिचरी पळयल्या ज्यो सायन्स शिकल्या, ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट त्या फिल्डान केला, PhD पासून केला. पूण जेन्ना आपली चली मनीस जेन्ना मासीक पाळी येता तेन्ना ताका खंयच्या तरी रुमान बसयता. सो तिचें जें शिक्षण आसा तें तेणें प्रॅक्टिकली रिलेटेड करूंक जाय. त्या टिचरीन जावं नाल्यार त्या मनशान, नाल्यार त्या शिक्षणाचो वालोर कितें आसा पयलीं पासून चलता तें. पूण तेचेर बाबा क्रिटिकल थिंकींग जावं नाल्यार कित्याक लागून हे अशें, तो प्रश्न आपल्या आपणाकूच विचारूंक तेंच्यांनी शिकपाक जाय. वाय दिस इज द प्रॉब्लम ऑर दिस इज द क्वेश्चन. हे जेन्ना आमी स्वताक विचारपाक आनी जेन्ना समाजान विचारपाक लागतले त्या वेळार ही प्रक्रिया जी आसा ती फास्ट जातली अशें म्हाका दिसता आनी तेतून एक सकारात्मक दृश्टिकोन घेवन आमचो समाज फुडें वयतलो. सो आज ही चर्चा वेळ सोंपत आयिल्ल्या कारणान आमकां हांगाच थांबोवची पडटली, कारण जो हो विशय आसा हो खरें म्हणल्यार खूब सेन्सिटीव आसा आनी खंय तरी विधवा बायलेच्या मानसिकताये कडेन तो जुळिल्लो आसा. सो आयच्या ह्या चर्चेंतल्यान मातशें एकूच मिनीट आनी सांगूंक जाय. आतां हो जो विशय आसा ताका कायद्याचें स्वरूप दिवपाक जाय. सगळ्यान पयलीं हांव धारगळ गांवचो आनी पेडणे मतदारसंघाचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हेणी त्या वेळाचेर आमकां सगळ्यांक आश्वासन दिल्लें की आपूण सुद्दां हे जे विधेयक आसा तेजें कायद्यान रुपांतर करपाक आपूण हो विशय एसेंब्लीन मांडटलो. म्हाका तशें अपील करूंक कशें दिसता, 40 जाण थंयसर आमदार आसा, प्रत्येकान तेणी हो विशय लवून धरचो. कित्याक हो जो विशय आसा ताका आर्थीक पाठबळाची गरज ना. म्हणजे फायनान्शियल प्रोविजन करपाक जाय, खंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो करता, पूल बांदता जाल्यार अमके कोटी जाय. पूण हांगा पयशाची गरज ना. हांगा फक्त इच्छा शक्ती आसपाक जाय की समाजान बाबा कितें तरी परिवर्तन करतलो जाल्यार आपलें कितें तरी योगदान दिवचें. मॅडमीन सांगला राजाराम मोहन रॉयान तेन्ना सतीची हें केली आनी राजाराम मोहन रॉय सतीच्या त्या कर्तृत्वा बद्दल अजरामर जालो. एक्चुअली गांवांनी पुस्तकांनी राजाराम मोहन रॉयचें नांव येयलें, सतीक तेंची बंद केली म्हणटनी आनी खूब बरें कार्य केलां आसतलें. इन द सेम वे आमच्या सद्याच्या एसेंब्लीन पासून जे 40 लोक आसा तेंच्यांनी खूब बरें काम केलां आसतलें, करता आसतलें. पूण हो जर पॉयंट तेंच्यांनी लवून धरलो, हो जर तेंच्यांनी जर फॉलो केलो, ऐतिहासीक निर्णय केल्यार केन्ना तरी इतिहासान तेची नोंद जातली. आनी 50 वर्सांनी 100 वर्सांनी केन्ना तरी एक कायदो गोवा एसेंब्लीन केल्लो आनी थंयसर बाबा कोण साक्षीदार आसलेले तर अमके जे नांवां थंयसर येतालीं आनी
ते इतिहासान तेंची नोंद जातली बऱ्या कामा खातीर अशें तरी म्हाका दिसता. बरोबर बरोबर खूप बरो विषय भारत बागकर हांणी हांगा सांगलो की जर प्रत्येक आमदारान इनिशिएटीव घेवन आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जर तो बंदी विधवा विटंबना बंदी करपाचो जर थाराव पास केलो जाल्यार खूप बदल समाजा भितर घडूं येता आनी आयच्या ह्या दिसा आमची ही चर्चा जी आसा ती खंय तरी फलद्रूप जातली आनी समाज जो आसा तो हातूंतल्यान देख घेवन खंय तरी विधवा बायलेक एक समान वागणूक दिवपा खातीर मुखार सरतलो आनी जशें म्हणटा की प्रत्येकान आपल्या घरांतल्यान ती सुरवात करची. आमी खंय तरी समाज म्हणल्यार कोण समाज खंय तरी म्हणल्यार आपले घर आपल्या घरांतल्यान समाजाक सुरवात जाता. सो खंय तरी प्रत्येकान प्रत्येक फॅमिलीन आपल्या घरांतल्यान जर ही प्रथा बंद करपाक जर सुरवात केली जाल्यार खंय तरी समाजा भितरूय बी ते प्रथा बंद जातली आनी आयची जी आमची ही चर्चा आसा की ती खरें म्हणल्यार खुबशे विशय ह्या चर्चे भितर घेवं येताले कारण हो विशय जो आसा तो हांवें येदोळ म्हणल्या त्या प्रमाण सेन्सिटीव आसा आनी आयच्या ह्या आंतरराष्ट्रीय विधवा दिसाच्या निमतान आमी खंय तरी विधवा बायलेक एक वेगळे जीवन एक बरें जीवन दिवपाचो प्रयत्न करूया आनी तिकाय खंय तरी विधवा अशी न्हय नॉर्मल आनी सामान्य वागणूक दिवपाचो आमी प्रयत्न करूया. इतल्याचेरूच आमी ही चर्चा हांगा थांबयता. आमचे मदीं जे 3 मानेस्त आज हांगा उपस्थित रावले नमन सावंत बाय सौ सुलक्षणा प्रमोद सावंत तशेंच भारत बागकर हे तिगाय मानेस्तांक हांव प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तांचे उपकार आठयता आनी ही चर्चा हांगाच थांबयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.